दिव्यवाणी 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 प्रणाम तुका सुमिया वंदन तुका धनिया सर्गा पृथ्वीच्या रचणारा काकुल तुझी धाक जीवित तुझे लाभ देवा आमच्या काकुल करा प्रणाम तुका सुमिया वंदन तुका धनिया सर्गा पृथ्वीच्या रचणारा काकुल तुझी धाक जीवित तुझे लाभ देवा आमच्या काकुल करा. मुगल भावांनो भयणींनो आनी भुरग्यांनो तुमकां समेस्तांक देव बरो दीस मागता. सोम्या जेजूच्या स्वगारणच्या येदबाजीक परबेच्या मिसाक तुमकां मोगसो स्वागत मागता. जेजूचें सर्वगारण पवित्रात्म्याच्या येण्याक कारण हो संदेश घेवन येमिसाचें बलिदान भेटयत आसतना एका मनाची काळजाची जावन येमिसाचें बलिदान भेटोवया. एकामेका खातीर आमी विशेश करून ह्या संदर्भार मागया. ह्या संदर्भार 12 वर्सांचे लग्न जिविताचो उगडास काडन एनिवर्सरी संदर्भार देवाकर गसांस भेटयता रोहन आनी रिमा पिरेरा कुलशेखर बेळ्ळूरू तांचेर देवसूत विशेष करून ह्या संदर्भार मागता आसतना अर्गसांस भेटयता ब्लेसी डिसोजा रुजायवडो रिनल डिसोजा रुजायवडो तशेंच कियाना पिरेरा नारावी तांचेर देवसूत विशेष करून ह्या संदर्भार मागया. देवादीन विन्नी बाल्ड रोच अत्यात्म्या मिसता ट्रीजा रोच नित्य दरवडो देवादीन एंटनी मस्करेस अत्म्या मिसता मार्गरेट मस्करेनस नारावी देवादीन एंटनी मस्करेस अत्म्या मिसता बेसिल सांतुमायरू मुंबई या सर्व बसोत मागया मसमेस्तां बसोत मागया जे कोणा मागतान बसेल हांसूं उडास करून जे बसोत ह्या मिसेच्या बलिदाना वेळार मागया. आमच्या मदें आसात हांगासर मनाती बाप संतोष लोबो कट्टीपडला फिरगजीचे विगार ते इगर्स बांदच्या वावरांत देवल्यात आमचो आदार कुमाक मागून ते हांगासर आयल्यात. ह्या संदर्भार आमचे खातीर ते मिसेचें बलिदान भेटयतात आनी ताची फिरगसकारान थोडी आयल्यांत तांकां स्वागत म्हणटा. पाद्र्यापा खातीर मागया पाद्र्याप आमच्या खातीर मागता आमी तांच्या खातीर मागया आनी आमच्या उदारमणाचो संकेत जावन त्या इगर्जेक कुमक करचें तेणे भाग आमकां भोव जावं दी म्हूण मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसो. मोगाचनो येवंक क्रिस्ताच्या आमे सभावारी एकूटाम जावन सांगाता जमल्या. आज पवित्र सभा जेजूच्या स्वर्गारोहणाची दाबाजीक परब समरमता. आयची देवस्तुती आमकां जेजूचे स्वर्गारोहण पवित्र आत्म्याच्या येण्याक कारण म्हणलें उगडापें करता. जेजूचे स्वर्गारोहण बापाच्या योजना प्रमाणे जेजूच्या मिसावाचें संपूर्ण सत उगडापें करता आनी आमकां जिवितान बरविशाचें किरण फंकयता. एक दीस ताच्या सोवें सर्गारजान मांटेली जावच्याक ह्या मिसाच्या बलिदानान करपा मागया आनी सर्गींची प्रजा जावंक प्रयत्न करया. सांगतच आज पवित्र सभा 60व्या विश्व सामाजीक संवाहनाचो दीस समरमता आनी मनशाचे ताळे आनी मुखामळ राखून दवरूंक आपोवणें दिता. डिजिटल तंत्रज्ञान आनी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स वाडच्या ह्या काळार मनशाचो ताळो आनी मुखामळ देवाच्या मोगाचें किरण म्हूण आमी वळखून घेवंक जाय. आमचें मनशापण मशिनांक होगडाय नासतना खरो मोग सत आनी इश्टागात वांटून घेवंक आमी आमच्या संवाहनाचे ताळे वापरूंक प्रेरण जोडया. जेजून आपणे सर्गाक सोडून वेताना आपल्या शिसांक दिल्ले सुवार्ता प्रसाराचें मिसांव आमी पवित्र सभेंत विविध माध्यमां मुखार प्रगट जाता. ते मिसांव सर्व रितीच्या पंतावणा मदें शेवट जोडूंक आमी खरे जबाबदारेचें आनी मोगाळ संवहनकार जावंक करपा मागया.
तशेंच माध्यम आनी वावुरच्या सर्वां खातीर मागया. एमिसाचें बलिदान पवित्रपणी भेटोवच्या खातीर आमची पातकां वळखून घेवया. नितळ काळ समान आनी पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां समी तयार करया. मोगळा जेजू, तुजें उतर आमकां सर्गींच्या जिविताची वाट दाखयता. ह्या उतराचो तिरस्कार करून तुका तुकयलां पश्चात्तापन भोगसाणें मागोवन म्हणटा हांव. काकुळत म्हजी कर सोमिया, काकुळत म्हजी कर सोमिया, काकुळत म्हजी कर सोमिया. काकुत मोजी कर सोमिया, काकुत मोजी कर सोमिया, काकुत मोजी कर सोमिया. मोगळा जेजू, तुवें आमकां दिल्लो उपादेश हांवें तुमकां दिवचो उपादेश तुमी एकामेकाचो मोग करीची. ते पटी आमी रागार जाल्या, गरवी जाल्या, अहंकारी जाल्या, पेल्याचो मोग करचे बदलात विश केल्लो आसा. पेल्याची मनां दुखयलेली आसात. ह्या मुखांतर तुकाय दूख दिलां, पेल्याकी दूख दिलां. पश्चात्तापन भोगसाणें मागोवन म्हणटा हांव सोमिया. काकुळत म्हजी कर सोमिया, काकुळत म्हजी कर सोमिया, काकुळत म्हजी कर सोमिया. काकुत मोजी कर सोमिया, काकुत मोजी कर सोमिया, काकुत मोजी कर सोमिया. सोमिया, तूं म्हणटाय जें कितें तुमी म्हज्या ल्हान भावा भयणीक केलें तेंच म्हाका तुमी केलें. मुखेल्ल्यांक खणशेवण, तानेल्ल्यांक पिवन, उक्त्या आसलेल्यांक पांघरण, बंदीन आसलेल्यांची भेट पिडेस्तांची सेवा, बऱ्यो करण्यो करूंक तूं आमकां आपणी दिताय. सर्गेचें रास जोडूंक लो दिताय. आमी जायते पटी कितें करूंक तें करूंक ना. जाकोब म्हणटा आमी करूंक जाय जाल्लें करिनातल्या वेळार आमी अपराधी जाता. ह्या अपराधीच्या स्थानार आसून पश्चात्तापन भोगसाणें मागोवन म्हणटा हांव सोमिया. काकुळत म्हजी कर सोमिया, काकुळत म्हजी कर सोमिया, काकुळत म्हजी कर सोमिया. काकुत मोजी कर सोमिया, काकुत मोजी कर सोमिया, काकुत मोजी कर सोमिया. तकली बघून देवाची काकूळ जोडया. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळत करून आमची पदकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोंक. आमेन. महिमा 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 देवा उंच आणि शांती ताच्या इष्ट संसारी. सर्वेस्पर देवा सर्वींच्या राया सर्पद्वेदार देवा बापा. आम्ही तुका नमस्कार करता, आम्ही तुका दिन वाजता. तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता. सोमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्पुता. सोमिया देवा देवाचे शिलिये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूळ कर.
तू बापाच्या उजव्यात बसलाय, आमचे मागणे मारून घे. ती त्या पवित्रज्ञ सांगाती देवा बापाचे राहिले, जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. आमेन आमेन आमेन. प्रार्थूया. एकडी बोट डोळे दांपया. आमच्या गरजां खातीर ते समा खातीर इराद्यां खातीर मागया. परतल्या दिसांनी बरो पावस आमकां फोव जाल्लो आनी मुखल्या दिसांनी बरो पावस येवन दी. वारें वादळ गडगडच घडे नासतना बरो पावस येवन भुमीक आमकां सुसेग मेळ अशें मागया. देवा आमच्या महिमेवंत बापा, आमच्या भूमोगाळ देवा, तुजो पोत जेजुआईच्या दिसा सर्गार सोडून गेलो. ताच्या सर्ग प्रवेशांत आमचे मनशाचे मत्स ताणें उबारून व्हेलें. ताची महिमा आमचे महिमेस बरोबर आसो, कित्याक तूं आमचे मस्तक आनी आमी ताचे कुडीचे सांदे. ह्या वर्त्या गुटा पासो संतोश बरीत काळजान आमी तुका दिन वाचतां आनी ह्या संतोशान आनी बरोवशान आमकां सदां जीशी कर म्हण आमी मागतां. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सवे पवित्रत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. धर्मदूतांची कृत्यां पुस्तकांतलें वाचप. म्हज्या ग्रंथाच्या पयल्या भागांत हे थियोफिला, जेजून आपलें काम सुरू केलें तवळतावन ताका सर्गार उबारून व्हेलो तो दीस पर्यंत ताणें केल्ल्या आनी पवित्रात्म्या मारिफात आपणे विंचून काडलेल्या धर्मदूतांक ताणें शिकयल्ल्या सर्व संगती विशान हांवें बरयलां. आपल्या मोडणा उपरांतल्या काळार आपूण परत्यान जिवन जालां म्हूण साबार रुजवात्यांनी ताणें ताका दाखोवन दिलें. 40 दीस पर्यंत तो तांकां दिश्टी पडलो आनी देवाच्या राजा विशान तांचे लागीं उलयलो. एक पावटी ते सांगाता मेळिल्ल्या वेळार तांणी जेरुजलेमांतले भायर सरून वचनये बागार बापान बसयलेल्या देण्यांची वाट पळोवन रावाजे म्हणून ताणें तांकां ताकीद दिली. आनी ताणें म्हणलें, त्या बसवण्या विशान म्हज्याच तोंडांतलें अशें तुमी आयकलां. जुवावन उदकाचें स्नान दिलें, पूण तुमी आनीक थोड्याच दिसांनी पवित्रत्म्याचें स्नान घेतल्यात. अशें धर्मदूत सांगाता मेळिल्ल्या वेळार जेजू लागीं विचारूंक लागले, सोम्या ह्याच काळार वे तूं इस्रायेलाचें राज पुनर्स्थापीत करतलोय. पूण ताणें तांकां जाप दिवन म्हणलें, बापान आपल्या स्वंत अधिकारान निश्चित केल्ली वेळगडी समजून घेवचें काम तुमचें न्हय. पूण तुमचेर पवित्रात्मो येतलो तेन्ना तुमकां बळ मेळटलें. उपरांत जेरुजलेमान सगळ्या जुदेयान आनी सामारियान आनी संवसाराच्या पोंतातान पोंता पर्यंत तुमी म्हाका साक्ष दितेल्यात. ताणें इतलें सांगून जातूच ते पळोवन आसतनाच ताका वयर वयर उबारून व्हेलो आनी ताच्या दोळ्या मुक्का वयलो ताका एका कुपान लिपयलो. अशें सडत वेतना आनी ते आनीकी मळबाकस दीस लावन आसतना धवे वस्त्र न्हेसलेले 2 जण एकाच ताणें तांचे सशीन उबे जाले. ते म्हणाले, गलिलेयाच्या मनशानो, तुमी अशें मळबाक दीस लावन कित्याक उबे रावल्यात? हो, तुमचे मदलो वयर उखलून व्हेला तो जेजू, जसो तुमी ताका सर्गाक सोडून वेतना पळयला तशेंच परत्यान येतलो. देवाचे उतर. देवाचे व्हड उपकार.
संतोषाच्या उद्गारामध्ये देव सरकार सरता तुतुरेच्या नादा सर्वेस्पर सडत वेता संतोषाच्या उद्गारामध्ये देव सरकार सरता तुतुरेच्या नादा सर्वेस्पर सडत वेता समेस्पर जानो ताळियो पेटा बोबाट मारून देवाक जैता गीत गाया अत्युन्नत देवाची बिरांत आमकां आसूंक जाय कित्याक आपले प्रितुमेचो अदीक वर्तो राजातो संतोषाच्या उद्गारामध्ये देव सरकार सरता तुतुरेच्या नादा सर्वेस्पर सडत वेता संतोषाच्या उद्गारामध्ये देव सरकार सरता तुतुरेच्या नादान सर्वेस्पर सडत वेता आमच्या देवाक वंदिया ताका वाकणा आमच्या रायाक हरसिया ताका वाकणा संतोषाच्या उद्गारामध्ये देव सरकार सरता तुतुरेच्या नादा सर्वेस्पर सडत वेता संतोषाच्या उद्गारामध्ये देव सरकार सरता तुतुरेच्या नादा सर्वेस्पर सडत वेता सा पावलोन एपेसगरा बरयल्ल्या पत्रांतलें वसप भाव भयणीनो आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्तचो देव महिमेचो बाप आपणाची तुमकां सारकी वळख मेळचे खातीर सणवायेन भरता तो आनी आपलें दर्शन दया करता तो पवित्रत्मो तुमकां दिव म्हूण आमी मागता तुमच्या अंतस्करणाचे दोळे आतां उगडल्यात आसता देवान तुमकां कसल्या भरोशा आपयल्यान म्हूण तुमी समजचे आपले पोचेक म्हूण तयार केल्ल्या केद्या वत्या ग्रेस्तकायेच्या दैजान तुमकां वांटेली केल्ल्यान म्हूण तुमकां कळचे आपणाचे भवत दवरतल्या थंय तो दाखयता ती पदवी कितली श्रेश्ठ म्हूण तुमी जाणा जायचे हेंच म्हजें मागणें हेच पदवे वरवीं आपल्या पुताक ताणें मेल्ल्यांतलो जिवांत उठयलो आनी सर्गराज्यान आपल्या उजव्याक शिंयासणा बसयलो सुमेस्त प्राधान्य आनी अधिकाऱ्यां पदव्या आनी प्रभुत्वा वयर क्रिस्त आपले राज्य चलयता ह्या संवसाराची वा फुडल्या संवसाराची खंयचीय पदवे प्रास ताची पदवी व्हरती सवस्त ताच्या पांया तळा घाल्ल्या देवान ताका पवित्र सभेचें मस्तक नेमलां ती पवित्र सभा ताची स्कूळ सगळ्यो वस्तू तरांनी संपूर्ण करतल्या वरवीं ती कूड संपूर्ण जाल्या देवाचें उतर देवाचे व्हड उपकार वसानी समेत पोरसांग शिकया म्हणत सुमी आनी संवसाराचे अंत बऱ्यान
हांव तुमच्या संगत आसतलो Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोभे आसूं तुमचे शोभे आसो समातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका सोम्या. थोबोळू इक्रासीस गलेलिया केले आणि जेजून तांकां मेळूंक सांगिल्ल्या दोंगरार येवन पावले. ताका पळयतच सिसांनी ताका नमस्कार केलो. तांचे भितरल्या थोड्यांचो दुबाव तो वळ पर्यंत बसूंक नातुरलो. जेजू लागीं येवन तांच्या लागीं उलोवन म्हणालो, सर्गी आनी संवसारी देवान म्हाका सर्व पदवी दिल्या. देखून वसा आनी सोबेस्त परजांचे सीस करा. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी तांकां पवित्र स्नान दिया आनी हांवें तुमकां दिल्ल्यो सर्व आज्ञा पाळूंक तांकां शिकया. आनी हांव सदांकाल संवसाराची अखेर पर्यंत तुमचे संगता आसतलो म्हणून उगडास दवरा. देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भुरग्यानो, भावानो, भयणीनो, ऑनलायनीर एमिसाचें बलिदान भेटयतल्या सर्व भक्तिकांनो, हेच्या पयल्या वचपांत धर्मदूताच्या कृत्य पुस्तकांत आमी आयकलें जेजू सर्गी सोडून गेलो. सिसांच्या मुखार सिसां लागीं उलोवन आसतना तो सर्गी सोडून गेलो. देखून जेजूच्या स्वर्गारोहणाची ही दबाजीक परब आमी आचरण करता. ह्या संदर्भार आमी गीत आयकलें, किर्तन आयकलें. हेचें अंतरगीत संतोषाच्या उद्गारा मोदें देव सर्गार चडता, तुत्तुरीच्या नादान सर्वेस्पोर चडत वेता. संतोषाच्या उद्गारा मोदें देव सर्गार चडता, तुत्तुरीच्या नादान सर्वेस्पोर चडत वेता म्हणलें आमी आयकलें. कित्याक स्वामी जेजू क्रिस्त सर्गीच्या राजाक सोडत वेता. कित्याक म्हळ्यार सर्गीच्या राजाक तो सोडूंक वेता. कित्याक म्हळ्यार तें ताचें स्वंत घर. आपल्या स्वंत घरा तो पाठी वेता, अधिकारान तो पाठी वेता, वैभवान तो पाठी वेता. आपल्या राज्याच्या बेटेक गेल्लो राय फाटी रावळेराक आनी ताच्या सिंहासनाक सोडून आयलेले बरी स्वामी जेजू क्रिस्त आपल्या परजेची भेट कर जाल्या उपरांत महिमेंत आनी वैभवीत रितीन तो सर्गी सोडून वेता. ताच्या स्वास्थानार बसच्याक, ताच्या अधिकाराच्या जाग्यार बसच्याक आनी ताच्या वैभवांत आसच्याक तो सोडून येता. आनी सर्गीचे देवदूत, सर्गीचे सगळे आंच बडवे आनी आंचकोर सगळे गायन करतात आनी ताका स्वागत करतात. वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजू कित्याक सर्गी सोडून गेलो? कित्याक म्हळ्यार तें ताचें स्वंत घर, ती ताची स्वंत स्वात, तो तसो वैभव, तो तसो अधिकार देखून तो सोडून गेलो. दुसऱ्यान जेजून म्हणलें आसा, हांव तुमचे पयलें वेतलो, तुमच्या की पयलें वेतलो, पयलें वेतलो आनी हांव गेलो जाल्यार तुमकां बऱ्याक पडटलें, बऱ्याक पडटलें. कित्याक वेतलो जेजू पयलें? कित्याक वेतलो? जेजू म्हणटा, हांव पयलें वेतलो
आनी तुमकां एक सुवात तयार करतलो. तुमकां एक सुवात हांव तयार करतलो. कसली सुवात? जेजू म्हणटा म्हज्या बापाच्या घरा जायतीं कुडां आसात. कुडां नासलीं जाल्यार तुमकां पयलींच हांव सांगतो, म्हज्या बापाच्या घरा जायतीं कुडां आसात. देखून हांव वचून तुमकां एक जागो तयार करता आनी उपरांत तुमकां तें आपोवन व्हरता. म्हळ्यार सर्गीच्या राजाची वाट तुमकां तयार करच्याक हांव येतलो. ह्या दिसांनी आमी सकाळींची सुवार्तामान आयकलें जाल्यार जेजून सांगलेलें आसा तवळ तुमी म्हजो मोग करता जाल्यार म्हजे उपादेश पाळटल्यात. तुमी म्हजो मोग करता जाल्यार म्हजे उपादेश तुमी पाळटल्यात. आनी म्हजे उपादेश तुमी पाळटा जाल्यार तुमी संतोश बरी जातल्यात. तुमी संतोश बरी जातल्यात. मात्रणी तुमी संतोश बरी जातल्यात. तुमी संतोश बरी जातल्यात मात्रणी तुमकां दादोस काय लाभतली. कित्याक म्हळ्यार तुमी म्हजो मोग करता जाल्यार हांवें सांगिल्ले प्रमाणे तुमी करतल्यात. म्हजो उपादेश पाळटल्यात. आनी हांवें तुमकां दिवचो उपादेश हो तुमी एकामेकाचो मोग करचो. आनी एकामेकाचो मोग केल्ल्यांत आमकां सर्गीचें राज जोडोवंक साध्य जाता म्हणल्यार सत देवाचें उतर आमकां दिता. देखून मालगड्यांची सांगणी आसा. कसली सांगणी? सर्गीची वाट शेजारच्या आंगणांतल्यान. सर्गीची वाट शेजारच्या आंगणांतल्यान म्हणजे एकामेकाचो मोग केल्ल्यांत, एकामेकाची सेवा केल्ल्यांत, एकामेकाक आमी आदार दिल्ल्यांत सर्गीची वाट आमी चलोवंक साध्य जाता म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता. देखून म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, आयच्या दिसा देवाचें उतर आमी नियाळतना आयच्या दुसऱ्या वाचपांत एपेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत आमी आयकलें, आपले परजेक म्हूण तयार केल्ल्या खेद्या वर्त्या ग्रेस्तकायाच्या दायजांत तुमकां वांटे केल्यात म्हणून तुमकां कळत जाय. आपले परजेक म्हूण तयार केल्ल्या खेद्या वर्त्या ग्रेस्तकायाच्या दायजांत तुमकां वांटो केल्यान म्हूण तुमकां कळत जाय. पळया, सर्गीच्या राजाचो वैभव तो आमकां बसयला. सर्गीचें राज तें आमकां दिलां, ताचो वैभव आमकां दिला. देखून सर्गीच्या राजाचे वारेसदारी आमी जातल्या म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता. ह्या दिशेन आज ही परब आमी आचरण करतना आयच्या दिसा 60वे विश्व सामाजीक संवहनाचो दीस संभ्रमता. मनशाचे थाळे आनी मुखामळां राखून दवरूंक आज पवित्र सभा आपोवण दिता. आधुनीक काळार मनशा जिवितांत मनशाची वाक मानव हक्क म्हणटात, ह्युमन रायट्स चड आनी चड म्हत्व दिल्यार माध्यमाद्वारी मनशाची वाक कायिल्लेशें मनशाच्या जिवाक इल्लोसो म्हत्व उणो जाल्लो दिसून येता. आधुनीक तंत्रज्ञाना AI म्हणटात, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स इत्यादी येवन जायते जाणांची कामां गेल्लीं आसात. जायते मनशाचो वावर उणो जाल्लो आसा. ह्या संदर्भार मनशा जिवाचो मनशा वावराचो म्हत्वूय उणो जाल्लो दिसून येता. आनी अशें मनीस आधुनीक प्रगतीच्या संवसारांत कस्त नासचें पळयता. जावं पुरो गल्फांत, जावं पुरो परगांवांत, जावं पुरो इतर गांवांनी कामाचो संक उणो जाल्लो आसा. जायते इंजिनियर भायर येतात, जायते धाकटेर भायर येतात, जायते PhD जाल्लीं, जायती डिग्री जाल्लीं भायर येतात, पूण भोवतीं कामां मेळनात. असले प्रगतींत मनशाचें मुखामळ ओळखूंची मनशां जावंक जाय. मनशाचें मुखामळ ओळखूंचें तंत्रज्ञान जावंक जाय. मनशाच्या जिवाक गौरव दिवचें तसलें जिवीत जिवचें वो गरजेचें. जर तर मनीस मनशाक मोग करना, मनीस मनशाक आदार दिना जाल्यार कितें फायदो. देखून जेजू म्हणटा हांवें तुमकां दिवचो उपादेश तो
तुम्ही एकामेकाचो मोग करा. तुम्ही तंत्रज्ञान असो न्ही, तुम्ही तुमच्या मोबाईल असो वा कम्प्युटर असो वा तुमच्या लॅपटॉप असो वा तुमच्या तंत्र असो वा तुमच्या यंत्रांचो मात्र न्ही, मगार मनशांचो मोग करा, मनशांचो मोग करा. पळय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, मनशांचो मोग करून सस्ताची जिवी जोडच्या दिशेन मेटां काडची हर प्रयत्न करूंक जायची कृपा सर्गीक सोडून गेल्ल्या सोम्यतावन आमी जोडून घेवया आनी ती कृपा सदांच आमचे थंय आसूं दी म्हूण मागया. आमी उबी रावया तर आमचो भावार्थू सारया. सगळीं सांगाता सतमंतां देवाक, सर्वद्वेदरा बापाक, सर्गांनी विधुमेच्या अरसनाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्यास्पुताक आमच्या सुम्याक जो पवित्रात्म्या वरवीं गर्भे संबोलो अवकार मरियतान जल्मलो पांच वेळा ताका कर सार मारलो, तो मेलो आनी ताका निगे पिलो, तो मेल्ल्या मदें देवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यान तो जिवन जालो, सर्गार सुडलो, सर्वते दादा बाबाच्या उजव्या बसला, तीन दान जिव्यांनी मेल्ल्यान दिमर सभे करूंक येतलो, सतमंतां पवित्रात्म्या कातोलीक पवित्र सभे भक्तांचो एकतार पातकाचें मोक्षणे कुडीचें जिवनपण सस्ताचें जिवीत. आमेन. यस बाबार्थान यस बरवशान आमची मागणी, आमची गरजो, आमची आशा तरी देवाच्या पांयां तळा आमी समर्पिया. बापा, ह्या डिजिटल कलरच्या माध्यम वापर करून मोगाची आनी सताची सुवार्ता प्रसार करूंक आनी बवार्थी लोकांक जाणवाय आनी मुखेलपण दिवंक पापा साहेबा सोर बिस्पांक आनी धार्मीक मुखेल्यांक तुज्या कृपेन भर म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. देवाच्या आडलतेदारांनी राजकारबेऱ्यांनी सुवार्थेच्या मोलादीक प्रेरीत जावन सत नीत आनी शांती खातीर सामाजीक संवाद वापरूंक आनी लोकां सारक्या वाटेन चलूंक व्हरूंक तांकां कृपा दी म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. सर्व क्रिस्ती कुटुंबांनी सोम्याचो आदेश समजून आपल्या देखीवंत आनी जबाबदारी बरी जिविता वरवीं उतरान आनी करण्यान सोम्याच्या मिसावाचे बलादीक साक्षी जावंक तांकां तुजी कृपा लाभय म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. सर्व भुरग्यांक तशेंच युवाजनांक आशिर्वादीत कर. तांणी सर्वांनी पवित्रात्म्याची जाणवायन आनी तुजे कृपेन वाडून तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या मौल्या प्रमाणे जियोवन बरो फुडार बांदून हाडूंक तुजी कृपा लाभय म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. एक कुटुंब जावन ह्यो क्रिस्ताच्या मेजा भावारी एकठांय जाल्या आमी समेस्तांनी मनशाच्या तालाच्या आनी मुखेलपणाच्या पवित्रकाय सांबाळून व्हरूंक आमची मोबायलां वा गॅजेटां कुशीन दवरून खऱ्यान एकामेकाचो आयकूंक आनी आमचे भेट करच्या हर एकाक मुखामोर क्रिस्ताचो उजवाड परजलीशे करूंक गरज असली दैजिकाय जाणवाय आमकां फावो कर म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. एक घडी बोरदोळे धांवपी आमच्या खासगी गरजां खातीर मागया. परगांवांत असलेल्या आमच्या भाव भयणी खातीर ऑनलायनीर एमिसाचें बलिदान पडयता त्या सर्व भाव भयणी खातीर पिडिस्तां खातीर विशेश करून मागया. कटिबडला थंयसर इगर्जबंते आसात, कसलेच अडकळ नासतना बऱ्यानी इगर्जबंचाक सर्वस्व आदार तांकां फावो जायशें मागया. सांगाताच आमकांय सर्व वायटांतले विघ्नांतले अगवडांतले गडगड्या झगड्यांतले वाऱ्या वादळांतले आमकां राखून बरो पावस आमकां फावो जायशें आमी मागया. सर्गींच्या भोव मोगाळ बापा, तुजे मुखार उसरलेली आमची मागणी देन स्विकार कर. तुजो पोत संवसारी मरणा प्रांत पुनर्जिवंतपण आसा म्हणलें दाखोवन दिवन सर्गींच्या राजा सोडून गेलो. ताणें दिलो तो उपादेश एकामेकाचो मोग करा म्हणल्या उपादेशकाल आमी सर्वांनी जिवन सगळींचे रास जोडूंक जायची कृपा आमकां दी म्हूण मागता. ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. बापा कडी आमची तुका भेटून दिता, मोगान तुवा स्वीकार कर म्हूण आमी दये परता. बापा काणीक आमची तुका भेटून दिता, मोगान तुवा स्वीकार कर म्हूण आमी दये परता.
सवे आमकां साज भेटयता तुजे मुखार येता सर्व समर्पिता भोंड्या बैला सवे आमकां साज भेटयता जबाबिनी नमजिनी तुमच्या हातांतले पवित्र बलिदान सद्भुत वेदा देव अप्पा मानतात असले जावं म्हण मागाती हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी अख्ख्या पवित्र सभेच्या आदावान सर्वेस्पर मानून घे. प्रितीवन बाप्पा आमच्या भोव मोगाळ देपा तुझ्या पुता जेजूचो सर्ग प्रवेश संभ्रमन हो वाकणेचो यज्ञ आमी तुका समर्पिता ह्या यज्ञाक तुका आमची कालती देणी भेटवना आनी तुज्या महिमेवंत जिवितांत आमकां वांटो दिताय तो घेवन संवसारी आशा आनी वडवीक सांडूंक आनी सर्गींच्या महिमेवंत जिविताचेर आमचें काळीज आनी मोन दवरूंक आमकां फोव कर म्हण आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्प तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आस आमची काळजां उबारुया आमी ते सर्वेस्परा दैव उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वय आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या देवा सर्व कळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो काय दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्याचो आयच्या दिसा सोमी जेजू महिमेवंत राजा पातकाचेर आनी मरणाचेर जैत व्हरून देवदूतांच्या जैता गयाना मोदें दबाजान सर्गार सोडून गेलो देवानी मनशा मदें मध्यस्थ तो संवसाराचो मुनसिबेदार आनी सर्गींच्या दळबारां सोदनी आमकां सांडून वेचाक न्ही पूण आमचो बरवसो जावच्या जेजू आमचे मदें बापाशी उतरून गेलो जेजू पवित्र सभेचो अरंभनी मस्तक जंय तो गेला थंय आमी वचूंक आशेताव देखून पास्काच्या संतोषाच्या नादान उल्लसता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सर्व दळबार निरंतरी गायता तुजे मुखार पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं सर्वांनी संवसार भरला तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका जय उत्सर्गी तुका जय उत्सर्गी तुका जय 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 उत्सर्गी तुका जय सर्वेस्पराचे नावी एका ताका जय उत्सर्गी तुका जय 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 उत्सर्गी तुका जय पवित्र गडी संभ्रम तवडो आनी वायन असलें जेजूचे मास आनी रग जावन बदलशी पवित्र आत्म्याची भोव पवित्र घडी ह्या घडी कितें मागता खंडीत आमी घेता भक्तीन ह्या रितीन वांटली जावया आमचें समर्पण करया बापा करूच तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची इसर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमचे सुमये जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगते आपल्या कुशीन कस्टमरान सुसूंक वेच्या आदी ताणें म्हणटो घेतलो तुका दिन वचून तूं मोडलो तूं आपल्याचे सांक दिलो आनी म्हळें हो तुम्ही समेस्त घेयात आनी कयात
ही म्हजी कूड तुमचे बसोतू समर्पवची. तेच परी जेवण जात असताना काल्स घेतली, तुका नवी अंदीन वाचलो ती आपल्यासे सांग दिली आणि म्हणे, तुम्ही समेस्त घेयात आणि अंतले पियात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नवी आणि सासणी कराराचें रगत. पदकाचें बक्षण मेळच्याक तुमचे बसूत आनी समेस्त मनशां पासो तें वरवतलें, हें म्हजें उगडासाक करात. बावडतासो गुठ परगटुया, जेजू मेलो, जेजू जिवंत जाला, जेजू नव्यान येतलो. बाबा जेजूच्या मरणासो आनी पुनर्जिवंतपणासो मी भक्तीपणी उडास करता आनी उचिवीत सोंड आनी सोडूनीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां भोव केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडरग सवतेल्या आमी समेजता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारले चपोपी सभे उगडास कर आनी लियो आमच्या बागेवन बापा पिटर पॉलमच्या गोवळी बापा आज सगळी आज के वर्गा बराबर तिका पृथ्वी मुखांत वाडय. पुणाची वंतपण सोबरव सुदरून मेल्यांत ती आमच्या भावां भयणींची काकूळच कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे पर जळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अवकार मरी देवाचे मागीर सांगाती सांज उजयत सोबोणीच खळपती बागेवन धरून दोता आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. ताच्या सांगाता तुजी महिमा खावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू ताय, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आयच्या दिसा सर्गी सोडून गेल्ल्या आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची आजना एकामेकाचो मोग करा म्हणलो. आजना मानून घेवन त्या प्रमाणे जिवंक देवा स्वादार आनी कृपा मागोन सुमेन शिकलेल्या मागणे सांगता म्हणया, आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाम पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आसा मुखां दी आनी आमी आमचे चुकलेले आमची ताव तशी आमची पदकां मुगोस आनी आमकां ताळणें पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली विघ्नांतली आनी वरांतली पिडेशिडेंतले आमकां निवार. दया करून जिवितांत समाधान संतोष आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमचे सोडून दरा जेजू क्रिस्ताची येणे बुरवशान तरेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेने सर्व पदकांतली सुटाय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणली तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तूं जियेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. माय मोग सुगुर्तू जावन एकामेकाक आमी शांती दिवया. देवाचे शेळीने संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूळ कर. देवाचे शेळीने संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूळ कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी.
आमकां शांती दी. पळया ही जावन आसा जिवंत देवाची शिडी. आमी समेस्तच्या मोगान बरो मनीस जावन ह्या संवसारी येयली. सर्गींच्या आज आमी हर एकल्याक आसा ते दाखोवच्या कांयचे दिसा सर्गी सोडून गेल्ली. एकामेकाचो मोग करना, समेस उपादेश पाळना, हेंची विचोडूंक आपोवणी दिता ती शिडयेचे छेव नाका पयलेली आमी सर्व सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें भाग म्हाका फावना, पूण तुजे एका सुत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड रगत म्हाका सस्तेच्या जिविता सांबाळू. आमेन. क्रिस्ताच्या जीवनात भाग आमी घेवया. भोजनांत ताच्या भाग आमी घेवया. उडो काव्या वायचेव्या. क्रिस्ता कूड सेव्या. ताच्या जीवनात भाग घेवया. ताचेत आमी एक जावया. उडो काव्या वायचेव्या. क्रिस्ता कूड सेव्या. ताच्या जीवनात भाग घेवया. ताचेत आमी एक जावया. प्रार्थुया. सर्गींच्या आमच्या भोवमोगाळ बापा, तुज्या पुता जेजूक सर्गार उबारून आमचे मन सासैम तुवें तुज्या महिमेक पावयली. आनी ह्या संवसारांत आसतनाच आमकां तूं तुज्या दैवीक जिवितांत वांटो दिताय. तर आमच्या काळजाचे अत्रेक आनी सगळे आमचे क्रिस्ती जिवीत दिसान दीस चड आनी चड तुजेशी ओडून व्हर. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं. तुमची सोबे आणि सर्व पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचे आपलो आशीर्वाद घालू. वचून या जीवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता. हालेलुया, हालेलुया. देवाचे वडकार. हालेलुया, हालेलुया. पांचंकु 214 F7. उसा प्रजांची शीस करा. पवित्र स्नान दिया. असा हांव तुमच्या सगता. आता आनी सदा. पितरी आसा येथे. वावराडी पूण तोडे. मध्या आमी धन्या लागी. धाडच्या क्रिस्ताची करेस. मध्या आमी धन्या लागी. धाडच्या क्रिस्ताची करेस. ओसा प्रजांची शीस करा. पवित्र स्नान दिया. आसा हांव तुमच्या सांगात. आता आनी सदा. भक्तीन मी सन्नाटिली जाल्यो तुमकां समेस्तांक अभिनंदन. देव बरें करूं. आमी सदांच तुमच्या खातीर मागता, तुमी आमच्या खातीर मागा. समेस्तान देव बरें करूं. सांगता मोगाळ पुत सुवे ओंकार मोरी आशीर्वादी वामका. सगळी सांगता भगवान कृष्णाचे कृपेन ह्यो आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले पापाचे आनी भुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी
समेस्तान देव बरें करूं. हॅव ए गुड डे. गॉड ब्लेस यू. मुखाच्यान तुमकां समेस्तांक रोजर मायाची फिरगज तशेंच बडो जेजूचे पुंतळ अलंगर हांगा न्हू बाब मेलविनाचे प्रणाम. फाटल्या वर्सा हांव ह्या पुंतळार जायतीं आत्मीक कार्य सदांच जावन आसात. शुक्राराचे बडो जेजूचे भक्तीपण हांगा व्हडा उर्बेन जावन आसा. ह्या मुखान जायत्या लोकांक जायतें बरेंपण बडो जेजून हांगासर केल्लें आसा. ह्या संदर्भार जायतें बरेंपण जाल्ल्या आनी केल्ल्या धन्या देवाक अर्गां पठयता. तशेंच जायतराची देवस्तुती हांगासर आसा करून देवाच्या उतराच्या प्रकटणे वरवीं जायत्याची काळजामोना दादोशी केल्लीं आसात. ह्या सर बरेपणा खातीर धन्या देवाक अर्गां दिता आसतना हांव तुमकांय अभिनंदन पळयता. तुमी ह्या पुंतळार जावचें सगळें भक्तीपण पळयतात. देवाची बेसांवां आशिर्वादां नानारुपी तुमी जोडून घेतात. तुमकां अभिनंदन. ह्या पुंतळार जायतीं प्रगतीची कामां आसात. त्या देखून आनीकय उत्तम रितीन हांगासर देवाची स्तुती तशेंच देवाक आराधन भक्ती कार्यां उर्बेन जावच्याक तुमचो सहकार आमी आशेता. ह्या पुंतळार जायतीं अभिवृद्धीची कामां जावन आसात. तुमच्या उदारपणाची कुमोग ह्या दिशेन आमी आशेता. फुली फुलाची पाकळी दिवन तुमी आदार दिया, सांगात दिया. ह्या मुखांतर जायतें बरेंपण तुमी जोडूंक शकतल्यात. हांगासर तुमकां नंबर आमी टेलिफोन नंबर आमी हांगा कळयता. ह्या नंबरा मुखांतर तुमी आमकां संपर्क करचो आनी उदारपणांतून तुमी आमकां प्रोत्साह पाठिंबो दिवचो. फाटल्या वर्सांत जायत्या वर्सांत प्रत्येक पासो आदार आनी कुमोग आदार तुमी दिवन आसात आनी मुखारी तुमी दितल्यात. आमी तुमच्या खातीर मागता. तुमी आमच्या खातीर मागा. परत तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. दिव्यवाणी